पेडण्यां 1 कोटी खर्च करून शौचालय बांदिल्लो. तो इतले तेंप वापरिनासतना तसोच पडून आशिल्लो. निमाणे कडेन तो शौचालय आतां गायब जाला. तो थंयच्यान काडून व्हेला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. 1 कोटीचो मुतारी ती आयज खंय तरी गायब जालेली. तुमकां कितें दिसता? भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान गेल्या 5 वर्षांत प्रामुख्यान 17 ते 22 आणि आयज गोंय राज्यात तुमकां खबर आसतली की काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत हो नेतृत्व करता. आयज पेडणे तालुक्यात पेडण्याचो सर्वांगीण विकास जावच्या खातीर जाय ते वल्गना हांगासर जेंच्यांनी उपभोग घेतलो आमदारकीचो, त्याच्या नंतर ह्या लोकांच्या कुस्तार मंत्रीपदाचो, उपमुख्यमंत्री पदाचो, आणि हांगासर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की 1 कोटी रुपया खर्च करून एक टॉयलेट शौचालय उबारणी केल्लेली. आणि आयज जर अकस्मात जर हांगा जर नजर मारशात जाल्यार लक्षांत येता की थंयसरले शौचालय गायब जाल्लेले आसा. हेचेर आयज सरकारान आनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेचेर आयज स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा की तुमी पेडण्याचो विकास हो डिसमेंटल विकास करपाचो ठरयला काय कितें? 1 कोटी मोडाप, गरज भासली का ते प्रकल्पच तेचो उखलावणी घेवन वचप, हाच्या फुडें हेच चलतलें. आयज तुमी टॉयलेट उखलून गेले, फाल्यां आनी कितें तरी म्हणटले हो इंडोर स्टेडियमाची हांगासर गरज ना, तो आयज बंद करया, थंयसरलें सगळें सामान डिसमेंटल करया आनी व्हरया. फाल्यां बस स्टँड तुमी म्हणटले आतां हांगासर ह्यो बस स्टँड कंजेस्टेड जाल्लो आसा आनी खंय तरी उबारणी करया. आयज पेडण्याच्या जनतेक आयज स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. जे 1 कोटी रुपया सामान्य जनतेचो जो टॅक्स जो कर जो आयज जनता फारीक करता तेच्या कुस्ताचेर आयज ही प्रकल्पांची उबारणी जाता. आनी तेतूंतलो 1 कोटी रुपया मोडून आयज पेडणे तालुक्यान एक टॉयलेट ना म्हणून टॉयलेटीची उबारणी केल्लेली. ती आयज अकस्मात टॉयलेट ना जाली. एक हास्यास्पद गोश्ट आसा. आनी सरकाराचेर जर म्हणशात जाल्यार हो लांछनास्पद एक डाग लागलेलो आसा की आयज अक्षरशः टॉयलेट विदीन म्हणटात तशें 10 मिनटां भितर हेंच्यांनी आयज हांगासरली टॉयलेट गायब केले. मागीर 1 कोटी रुपया गेले खंय? 1 कोटी रुपया हे जे तुमी सरकारचे जे वापरले तेचो आयज तुमी दुरुपयोग केल्लो आसा. हेचो आयज सगळ्या पेडणे तालुक्याच्या जनतेक तुमी स्पश्टीकरण दिवपाची गरज अशी आयज तुमच्या कडेन मागणी आसा. टुरिजमाच्या अंडर 1 कोटीचो हयसर मुतारी बांदली. हो एक गेली 3 वर्सां चर्चेचो विशय आसलेलो आणि कशा पद्दतीन टुरिजमान हेचेर पयशे खाल्ले अशा पद्दतीची चर्चा संपूर्ण पेडणे तालुक्यान आसतना आयज जर पळयलें जाल्यार अनायाशी हांगाचे हे सगळे उचलून खंय तरी शिफ्टेड केल्लेलो आसा. ह्यो काय प्रकार असो दिसता तुमकां? हांव आतां ज्या स्पॉटार आसा थंय टुरिजमान 1 कोटीचो हयसर टॉयलेट उबो केल्लो. तो आयज खरो म्हणचे जाल्यार तो एक प्रकारे चोरूनच गेलो तेंच्यांनी. म्हणजे हे जे कार्यवाहू सरकार आसा प्रमोद सावंताचे, जो बाबू आजगांवकर ह्या मतदारसंघाचो प्रतिनिधी करतालो गेल्या टायमाक, तेणी अशेंच म्हटलेलें खूबदां भाशणान की आपूण पेडणे 1 नंबर करतलो म्हणून. पण आयज अशें दिसता, एक वायट गजाल दिसता की 2 नंबरा खातीर बांदलेलो टॉयलेटच तेंच्यांनी चोरून गेलो. मागीर तो खंय शिफ्ट केलो काय म्हाका खबर ना. एक तर ते कॉक बी बसयल्ले पळय जे टॉयलेटीन आसता तर ते एक सोन्याचे बी आसतले म्हणून तो चोरून गेलो आसतलो. जाल्यार हे 1 कोटीचे बील आनी खंय तरी बिचार व्हरान, नाल्यार तेणी खंय तरी मडगांव व्हरान, नाल्यार खंयच्या तरी मतदारसंघात व्हरान आनी एक तेचेर 2 कोटी करून हो जो कारभार ह्या सरकारान केला, जो हांगासर एक मुतपाक सुद्दां तेंच्यांनी सोय करूंक ना आनी दवरलेलो तोय बिना वापरान 3 वर्सां आसलो, तोय बी हेंच्यांनी चोरून गेलो. म्हणजे हे सरकार BJP कितें करूंक सोदता तें म्हाका खबर ना.